नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साश्टीकार कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक येवकार. सध्या गोंयांक एक विशय जो गाजता राजकीय मळार तो म्हणजे आमचे गोंयांतले जे एसटी समाज आसा तांकां मेळपी राजकीय आरक्षण. आनीक हे आरक्षण तांकां मेळप हो तांचो घटनात्मक अधिकार. ताका लागून ताका विरोध करप कोणूच करचो ना किंवा शक्य ना. पूण सद्याक एक गट असो मुखार आयिल्लो आसा. ते म्हणटात की पयलीं जे मतदारसंघ असतात तांचे डिलिमिटेशन करात. तातूंत भितर जो सेन्सस तांची एसटीची लोकसंख्या कितली आसा नेमकी ते ठरयात आनी मागीर तांकां आरक्षण दियात असो एक विचार फुडें आयिल्लो आसा. ताजे फाटले ते कारण म्हणटात की फकत 12% तांचो अधिकार दिवपाक लागून 88% लोकांचेर अन्याय जावपाक जायना असो तांचो मुद्दो आसा. आनीक ह्याच हाजेर आमी चर्चा करपाक जे विरोधी गट किंवा सद्याक आरक्षण नाका दिनाकात फुडें सगळे आमचे तांचे सेन्सस पळयात आनी दियात अशें म्हणपी गटात जे करपी आमचे अखिल भारतीय ओबीसी महासभा ट्रस्टाचे स्टेट कन्व्हेनर पंकजबाब नमशीकार आनी दुसरे आसात ते आमचे अखिल गोमंतक क्षेत्रीय मराठा समाजाचे अध्यक्ष सुहासबाब फळदेसाय. तुमकां दोगांकय येवकार. म्हाका एक सांगात की तुमकां अशें कित्याक लागून दिसता की 2027 जी वेंचणूक येवपाची आसा तातूंत भितर एसटी समाजाक जे आरक्षण मेळटा ते ह्या फावटी दिवची न्ही अशें कित्याक दिसता काय म्हण? बेसिकली स्टार्ट करता आसतना हांव तुमकां थोडीशी क्रोनॉलॉजी सांगता कशें हें जालें तें. जे रिएडजस्टमेंट रिप्रेझेंटेटिव्ह बील जे असेंब्ली एक्ट 2004 प्रमाणे लोकसभेक घातले. लोकसभेत ते 5 ऑगस्ट 2025 पास जाले. तशेंच राज्यसभेक पास जाले 11 ऑगस्ट 2025. तेजे नंतर ते बिल पास जाले हेतूक ते प्रेसिडेंटा धाडपा आसता. प्रेसिडेंटा एसेट घेवन ते 13 ऑगस्ट 2025 हेजे नंतर हो कायदो तयार जालो. एक मुद्दो जालो. सेकंड हाजेर जेन्ना ते जाले नंतर सेन्सस एक्ट आसता. सेन्सस एक्टा 1948 हाजे प्रमाणे सेंट्रल गव्हर्नमेंट हॅव द पावर टू अपॉइंट सेन्सस कमिशनर. हो जाल्ला. तेच्या नंतर डिलिमिटेशन डिटर्मिनेशन ऑफ रिजर्वेशन म्हणून आसता. जो सेन्सस कमिशन हे करता पॉप्युलेशन जावं ते एसटी एससी जावं जनरल मेल फिमेल हे आसता न्ही ते तो डाटा घेवन ताका अमेंडमेंट हाडपा आसता. अमेंडमेंट हाडटा जाल्यार अमेंडमेंट हाडचे पयलीं तो डाटा ओपन पब्लिका दवरचो पडटा. डिटरमाइन तो डाटा जाता न्हू तो पब्लिका खातीर ओपन दवरचो पडटा. तेजेर ऑब्जेक्शन किंवा सजेशन दिवपाचें. हे जाले नंतर डिलिमिटेशन ऑर्डर पास जाता. तो कोण करता? ECI करता, इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया. ते जाले नंतर फायनल नोटिफिकेशन इश्यू करता ECI नोटिफिकेशन केल्या नंतर आतां हातूंत कशें आसा आमी खंयच्या प्रोसेसा फुडें म्हणल्यार पावला. हांव तुमकां डिटेल सांगता. आमी पावलाय ते फक्त हाजे फुडें कितें प्रेसिडेंटा एसेंट मेळ्ळा. कायदो जालो. कॉन्स्टिट्युशना प्रमाणे तेमकां दिवपाक आमकां कांयच ना. पूण जे जावपाक जाल्लें सेन्सस जावपाक जाल्लें लेटेस्ट तें जाल्ला. त्या नंतर डिलिमिटेशन जावपाक जाल्लें तें जाल्ला. सो आमचो विरोध ना. आमचो तांकां सपोर्ट आसा म्हणल्यार आतां. पूण हे जे करून जो सेन्सस करपा जाय डिलिमिटेशन जे कायद्याच्या हेतू येता आमचे इंडियन कॉन्स्टिट्युशन आमची ही हे आसा मागणी आसा ती रास आसा. कित्याक आमी कॉन्स्टिट्युशना मानणारे मनीस. सो त्या खातीर ह्या कॉन्स्टिट्युशना प्रमाणे हे जावपाक जाय. मुखार वता आसतना तुका सांगता आतां 2001 वाचतालो तेजे 2001 सेन्सस आसा. 2001 सेन्ससाक तर पळोवपाक गेले न्ही जाल्यार 2001 सेन्सस 13,49,000 ऑड फिगर टोटल पॉप्युलेशन एसटी ना टोटल population. टोटल ओवरऑल पॉप्युलेशन तेतू ST 0.04% आसा. दॅट इज 562 552 562 ऑलमोस्ट हेज्याक वचना. आनी SC आसा 1.77%. दॅट इज 23,450 समथींग. सो त्या नंतर कितें जाला डिलिमिटेशन जालें ते 2008 जाला. परत सेन्सस जाला 2011 सेन्सस जाला. 2011 सेन्सस जालें तेन्ना 14,58,000 ऑड फिगर आसा टोटल पॉप्युलेशन. आनी तेतूंत एक सामकी हायकजान जे ST कम्युनिटी आसा ती 10.21 to 10.23 दॅट इज 1,49,000 तेंचे
पॉप्युलेशन जाला Okay. 2000 आणि एससी ग्रॅज्युअली डिक्रीज जाला म्हणल्यार ओनली रेशियो पर्सेंटेज 1.74 जाला पयलीं 1.77% आसली आणि ती Okay. 25,000 सो ह्यो गोष्टी हेतू गेल्या आता जर तर जे हेतू बिलां आसा जे पास जाला तेतू 2001 सेन्सस घेतले 562 गेन जाता जायना 2011 नंतर डिलिमिटेशन जालना जेन्ना 12 जेन्ना इलेक्शन जाला न्ही तो डिलिमिटेशन 2008 जाले ते मुखार हाडून यूज सुहास तुझे स्टॅटिस्टिक तुवें मांडले पण सद्याक जो कायदो पास जाला पंकज तुवें आयकय की तातूंत क्लियरली म्हणला सेन्सस मीन्स सेन्सस ऑफ 2001 जर हे जर कायद्याक म्हणला कायद्याक राष्ट्रपतीची मान्यताय मेळ्ळ्या सो आता तुमचो हे कित्याक विरोध कित्याक कशें आसा की जशें सुवासान स्टॅटिस्टिकली तुमकां डिटेल मांडली पळय न्ही ताका धरून सांगता की 2001 आमी आसा 2026 आसा तो सादारण 2001 जो भुरगो जल्मलो तो आतां सादारण 26 वर्सांचो आसतो. ओके ते जर पळयत जाल्यार आमकां एक गजाल लक्षांत येता की हांव सपोज आय एम बिलोंग टू ओबीसी आमच्या गोंयांत टोटल 19 समाज आसात ओबीसी भितर. ओके एसटी समाज जर 12% आसा जाल्यार म्हाका अधिकार आसा की आमचो समाज कितलो आसा हे जाणून घेवपाचो अधिकार म्हाकाय बी आसा. ओके सो त्या खातीर 2001 सेन्सस घेवन जर हो कायद्याक धरून जर हे जर रिजर्वेशन जर जावपाक जाय किंवा दिवया किंवा मागपाक जाय अशें म्हणटात जाल्यार आसता की हांव असो न्ही जाल्यार प्रत्येक गोंयकार म्हणटलो की गेल्ली 26 वर्सां पयलींचो डेटा घेवप आनी ते आमचेर लादप अशें जर जायत जाल्यार सरासर अन्याय ही प्रत्येकाची भावना आसपाक शकता. 2011 जर सेन्सस जालो पळय तो ऑफिशियली आउट जालो ना. ओके ऑफिशियली आउट जालो ना. प्रत्येकान आपापल्या सोयीनुसार आपापले पर्सेंटेज ठरोवन दवरला. हांव 12% हांव ओबीसी म्हणटा 65% जाल्यार बाकीच्या समाजांनी सो तूं म्हणटा की अजुनूय जे ऑफिशियल आंकडे येवपाक जाय येवंक ना येवना. हांव तेंच म्हणटा ताका लागून ते 2001 हाका लागून हे करतात सेन्सस घेतात. 2011 ऑफिशियली आउट जालोच ना. हा. कमिटी जी दिल्ली सो मागीर तूं म्हणटा की 2001 जे फकत पॉप्युलेशन पॉयंट समथींग आशिल्ले ते 2000 म्हणजे मागता इकडचे आमचे रिजर्वेशन करता आसतना ते हे करतात तो हे सेन्सस करतात पूण मागतात जे रिजर्वेशन मागतात ते 2011 प्रमाणे मागतात. अशें जाला म्हणजे सादारण कायदो जाल्लो 2001 आनी मागतना 2011 मागलो पण आतां जर पळयत तातूंत भितर कितलेशेच पॉप्युलेशन वाडला. सो आमी मुद्दाम सांगता की पयलो आमचो स्टेटमेंट आसा की किंवा सुवासी म्हणजे की आमचे ह्या एसटी रिजर्वेशनाक पॉलिटिकल रिजर्वेशनाक अजिबात 0.1% सुद्दां ओपोज ना. आतां तुवें जशें म्हणलें की 12% जर सबंद गोंया भितर जर एसटी समाज असं म्हणतात जाल्यार समज सबंद गोंयचो 12% तो फक्त 4 मतदारसंघाचो न्ही. सो ताका धरून जर पळयत जाल्यार हांव म्हणटा की हो चान्स प्रत्येक 40 मतदारसंघात एसटी बावजे समाज जो आसा तांकां मेळपाक जाय काय नाका. मागीर तांकां जर मेळपाक जाय जाल्यार बाकी समाज जो आसा जो बहुजन समाज जो आसा सो ते इक्वली तांकां तो रायट मेळपाक जाय. म्हणजे राजकीय आरक्षणाचो फायदो घेवन जर फक्त 4 मतदारसंघच जर आरक्षण जावपाक शकतात जाल्यार म्हाका दिसता की खूप मोठे प्रमाणात हे एक हे हाका सुवासाक हे खबर आहा एक जर जेन्ना रिजर्वेशन जालो खंयचोय मतदारसंघ तो मागीर चेंज करपाक मेळटा. हय एक तुका रोटेशन हेतू सेक्शन 332 आनी 334 आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्युशना प्रमाणे कितें आसा एक सपोज खंयचो डेजिग्नेटेड जालो स्पेशली शेड्यूल ट्रायब किंवा शेड्यूल कास्ट इट इज लायफ टायम अनलेस अंटील यू हॅज टू लायफ टायम तेच म्हणटा चेंज केले शिवाय जो परत पार्लमेंटा परत हे घालून सो बेसिकली कशें आसा आतां पळय आतां आमी म्हणटाय लेटेस्ट सेन्सस कळ्ळें लेटेस्ट डिलिमिटेशन केलें हो आमचे कडेन डाटा ना पयलीं हे करता जाल्यार आतां तूं तुका एक एग्जांपल दिता की 2012 असेंब्ली इलेक्शन जाला 2011 सेन्सस जाला 2008 डिलिमिटेशन जाला त्या नंतर डिलिमिटेशन जाल्ला डेमोग्राफी ऑफ स्टेट असेंब्ली कॉन्स्टिट्युएन्सी सगळी चेंज जाले कडेन. दुसरी म्हणल्यार तुमकां एग्जांपल दिता जेन्ना 2012 इलेक्शन जाला न्ही तेन्ना आमची खोल पंचायत काणकोणचेच हो आसा खोल पंचायत ही 11 पयलीं हेतू आसली काणकोण 12 नंतर केप्यां गेलो
हे केन्ना कळटा सेन्सस केल्यारच तो डिटेल डाटा आमकां मेळटलो. दुसरें हांव तुका एक्झाम्पल दिता, अवेडे पंचायत एसटी भाव आसा ते असो तू म्हणटा खंयच्या मतदारसंघात कितलो हे आशिल्लो, तेन्ना आशिल्लो तो वेगळे मतदारसंघाक आशिल्लो, आता ते वेगळे मतदारसंघाक पाविल्लो आसा. ओके, करेक्ट. हय. सो आणि डिलिमिटेशन कशें आसता, इट इज मरे आर्टिकल 82 आणि 170 हेजे प्रमाणे एवरी 10 years जावपा जाय, सेन्सस जावपा जाय, डिलिमिटेशन ऑर्डर जावपा जाय. सो हे जाले कडेन ना. हे जालना कारणान कितें जातलें, आतां खंयचो तुमी तडकाफडकी तुका दिसता म्हाका दिसता अशें म्हणून खंयचो केलो हे करून 2001 सेन्ससाचेर न्ही, जाल्यार जे इतर जे समाजाचे लोक आहेत, मोस्टली हांव म्हणटा बहुजन समाजाच्या हाचेर अन्याय जावपाचे खूब चान्सीस. सगळ्या एफिलिएशन आसता, सगळ्या एस्पिरेशन आसता, थिंगा माझे भुरग्यां आसता, तेजे भुरग्यां आसता, खंयची हेतू जाता. सो प्रॉपरली केले, वी आर नॉट अगेन्स्ट द रिजर्वेशन. जे कायद्या बसता, कायद्यानुसार केले जाल्यार आमचे कांयच तेके ना एक आसा जाणटो, केन्नाय खंयच्याय हातूंत भितर ताका वचून गाडगो लिपय म्हणटात, म्हणल्यार ताक जाय आमकां पूण गाडगो दाखोवप ना. हे तसल्यांतले बी काय म्हण, कित्याक एक आमचो विरोध ना तरी आसतना म्हणटा तुमी तांकां दिनाकात. सो एक 2003 आमचे जे एसटी गोंयचे आसात तांकां गावडा, कुणबी, वेळीप ह्या 3 हातूंत भितर, हेचे पयलीं 4 जाणांक मागताले, धनगरी आशिल्लो तातूंत भितर, धनगराक मेळूंक ना. सो गावडा, कुणबी, वेळीप हांकां तांचो एसटी दर्जो मेळ्ळो. एसटी तेन्ना दर्जो मेळ्ळो तेन्ना म्हाका एक 5-6 वर्सां भितर तांकां रिजर्वेशनूय मेळपाक जाय आशिल्लें. 2003 ते 2026 मदीं आतां कितली 23 वर्सां गेली. 23 वर्सां तांकां हो अधिकार मेळना. आनीक आतां कशेंय जावं तें आंदोलन करून ताका लागून प्रेशरांत जावं किंवा गव्हर्मेंटाक दिसून जावं तांकां मेळटा. सो अशे वेळार बाकीचे समाज येवन हांकां म्हणटात, तांकां तुमी म्हणटात नाका म्हणनात, डायरेक्टली म्हणनात, पण आतां नाका फुडल्या हाका हे करात, असो हे आसा. सो हे कितें अशें हे दिसना की तांकां दिवचे न्ही म्हणून तुमगेले प्रयत्न काय म्हणून फुडले एका दिवचे म्हणून न्ही. दिस प्रोसेस हॅज टू बी डन बाय द गव्हर्नमेंट किंवा ACI. तो प्रोसेस करचो, जो कॉन्स्टिट्युशना प्रमाणे जो प्रोसेस करपा आसता, तुका पयलीं एक्सप्लेन केलो पळय. सो तो प्रोसेस करून हे करचे. आतां पासून 2027 पयलीं हो प्रोसेस कंप्लीट जाता. लेट देम डू दॅट प्रोसेस आनी दे कॅन गिव. नो आमकां कांयच हे ना. तुका हांव एक्झाम्पल दिता. खंयचे स्टेट, ज्यो मेजर स्टेटी हे जाला एसटी हे जाला, रिजर्वेशन केला, मध्य प्रदेश पळय तूं काडून, महाराष्ट्र पळय तूं, गुजरात पळय, हांगा लेटेस्ट सेन्सस आनी डिलिमिटेशन करूनच एसटी आमकां रिजर्वेशन दिले कडेन आसा. सो तातूंत कोणाक कितें अशें हे करपाचें, कोणाक आडोवपाचें कितें, पयलीं स्टार्टींग तुवें म्हणलें सुशांत बाब, विरोध आसा, विरोध आमचो कोणाकच ना. हांव विरोध म्हणना, सांगता तुका. विरोध म्हणना, पूण तुमी कितें करतात, विरोध ना म्हणटा, विरोध ना पूण आतांच नाका म्हणटात. ना कायद्या प्रमाणे न्हू, आमी कायदो बांदपा मनीस. ऑलरेडी डिलेड आमी म्हणटा खूब पयलीं जावपा आशिल्लें. हय, पण तेन्ना आतां तांकां तोंडाकडेन तांचो घास आयलो, आतां तुमी काडून घेता दिसना तुका. आमी काडून घेतात म्हळ्यार काडून घेवपाक प्रयत्न करता दिसना. वेल्यान हांव म्हणटा तांकां तूं सर फुडें, पूण एक प्रक्रिया आसा, त्या प्रक्रिये धरून जर तें सारकें बाबा कितले जाण आसात, कितल्या सारकें वांटे केल्यार आमकां मेळटलें तें पळय, जाल्यार मागीर तें सारकें लक्षांत येतलें की बाबा हें पॉलिटिकल रिजर्वेशन तांकां आतां दिवप काय मागीर दिवप तें सरकारान ठरोवपाक जाय. पंकज, एक म्हाका की तूं म्हणटा सर, तूं रिप्रेझेंट करता आमचो ओबीसी महासभा, ताका आनी एक गोंयांत सद्याक ओबीसीची संख्या जर पळयली जाल्यार एसटी परस चड आसा. सो तुमचो असो एक कितें हे आसा की तुमकांय मेळपाक जाय रिजर्वेशन, ताका लागून हे रिजर्वेशन मातशें मुखार वचया, अशे तरेचे कितें हे आसता? ना, अजिबात ना. म्हाका दिसता की अजून तरी गोंया भितर ओबीसी खातीर पॉलिटिकल रिजर्वेशन मेळचें हो मुद्दो अजून तरी मुखार आयला आनी मुखार येवपाक शकना. केल्या तुमचे थोडे लिडरान केल्या, आमच्या दयानंद मांद्रेकरान केल्या, बाकीच्यांनी ताणें आपली हे केला, उपतर्के दाखयल्यात. कांयशे कॅन्डिडेट जे पयले आशिल्ले म्हाका कळ्ळे ते धरून एखादे आपले पद्दतीन करतात. पण जेन्ना आमी एक ट्रस्ट म्हणून काम करतात पळय न्ही, तेन्ना आमी म्हणटा की आमकां पॉलिटिकल रिजर्वेशनाची गरज ना, पण आमच्यो ज्यो सुविधा आसात, ज्यो कितें फेसिलिटी आसात गव्हर्नमेंटाच्यो त्यो सारक्यो मेळच्यो, त्यो अजून मेळना तें आसा. आनी हांव तर म्हणटा की आमची गोंय आसा पळय तें इतलें ल्हान आसा, तें व्हेरी सेन्सिटीव.
म्हणजे सुहास बाबाचे सोयरे किंवा फ्रेंड्स 40 मतदारसंघ आसपाक शकतात ती गोंयांत आसा. ओके. कारण बिकॉज हो मुद्दो आसा पळय इझी ना, इट इज व्हेरी सेन्सिटिव्ह. म्हणून म्हणटा की हांव एक म्हणजे आमी जेन्ना आमची मिटींग जाली तेन्ना आमी म्हणटा की वाय ओन्ली सांगे, केपें, काणकोण और प्रियोर, वाय नॉट मडकय? मडकय मतदारसंघा भितर भरपूर सायजेबल आसा. कुंभारजुंवे आसात. कुंभारजुंवे आसा. हय. कुंभारजुंवे भरपूर आसा. दुसरे म्हणते तेच म्हणजे दुसरे म्हणते म्हाका एक हे फकत हिंदू डॉमिनेटेड एसटीच मतदारसंघ कित्याक कुर्तरी जर वचत जाल्यार सायजेबल एक आमची एसटी कुठ्ठाळे आसात मुंडुवे आसात. तांकां केन्ना मेळटलें? तर हांव तरी म्हणटा की हे सेन्सस सरकारान कंप्लीट करचो, तो आउट करचो. पॉलिटिकल रिझर्वेशन दिवचे पयलीं डिलिमिटेशन पळोवची कशी जावंक शकता आणि डिसेंडिंग ऑर्डरी प्रमाणे दिवचे. एक तुम्ही आता पयर तुमची मिटींग जाली हांगा ऑन रोटेशन काणकोणा मिटींग जाली. ऑन रोटेशन ते कायद्यात बसता काय ना हो प्रश्न मेन म्हणटा. तूं जर एकदा जर तूं म्हणटा की डेजिग्नेट केलो जाल्यार तो कायदो हाडले शिवाय चेंज करपाक मेळना. सो ऑन रोटेशन तसोच एक वेगळो कायदो हाडचो पडटलो. तो परत तो सगळो प्रोसेस करून असेंब्ली आमचे सेंट्रल पार्लमेंटाक वचून पार्लमेंटान वचचो पडटलो. सो तुमचो रोटेशन म्हणटा सद्याच्या हातूंत भितर जर हे केलो आनी परत फुडले आतां हाका पार्लमेंटाक हाडून करता तांकां आनी फुडले आतां 27 आनी 31 हे खातीर ताजे 35 जाता त्या इलेक्शनाक मेळपाक शकता, इतलो डिले जावपाक शकता. सो रोटेशन हो हे जावं काय म्हणटा मुद्दो जावपाक शकता, पर्याय जावपाक शकता. कितें आसता पळय आतां रोटेशन म्हणलें न्ही, पेडण्या SC जाल्लो 1977 SC जाल्लो. 1970 ऑलमोस्ट 47 years तो SC हे आसा. आनी जाता कितें हांगा थांगा हांव तुका एक म्हाजे हेजे जे म्हाका ज्ञान आसा त्या हेजे पेडण्या कितें हांव सदां वचप जाता त्या प्रमाणे आमचे जे मराठा समाज जावं OBC हाजे मॅक्झिमम लोक आसात. सो तरी पूण तेंचे हे आसले आपण काही इलेक्शन बसून तेमकां ते करपाक ऑन द कॉन्ट्ररी म्हाका दिसता सद्याक म्हापसा जो मतदारसंघ आसा ते SCचे प्रमाण चड आसा. करेक्ट करेक्ट खूब कडेन आसा. नुव्या आसा, मागीर आमचे आतां पळय केप्यां पासून आसा. हांव SC म्हणटा. SC म्हणटा ST म्हणटा SC. सो एक हातूंत भितर काणकोणाचो जी मिटींग अशी काणकोणा घेवपा सारकी कितें जाल्लें काय म्हणून एक दुसरें म्हणटा सगळे समाज एकठांय येवन जे कितें जालां ते तुमकां आपले शक्ती प्रदर्शन हे दाखोवपाचें आशिल्लें काय म्हणून? ना, शक्ती प्रदर्शन आनी ती मिटींग बेजिकली सांगता तुमकां की एक न्यूज आयले भरपूर पेपरांनी बातम्यो आयल्यो की 4 मतदारसंघ आसा पळय ते ST खातीर रिजर्व जातात आनी तातूंत भितर काणकोण आसा. सो ते वास्तवात सबंद काणकोण भाजप जाले. कारण तशें पळयत जाल्यार सादारण 20 ते 22% काणकोणचें आमचें पॉप्युलेशन आसा ST आणि बाकीचे उरले आमचे सगळे जनरल. म्हणजे भितर आमचे छत्री मराठा आसा, छत्री पागी समाज आसा, बाकीचे सगळे. सो मागीर अशें जालें अशें कशें सो त्या खातीर हें जाणून घेवपा खातीर किंवा अशें जावपा नजो म्हणून येवपा खातीर आमी एक मिटींग आपया म्हणून आमच्या छत्री मराठा समाजान ती लीड घेतली. जस्ट एक मेसेज कोणाक घरून घर वचून अशें न्ही तें एक मेसेज कोण आयकता तितलेंच तें. आतां हांव तुका जस्ट एक काणकोणची मिटींग त्या मिटींगेक धरून सांगता की काणकोणा भितर जेन्ना काणकोण तालुको सबंद गोंयचो एकूच तालुको असो आसा तेका आतां फक्त एकच मतदारसंघ आसा. बाकी तुमी खंयच्या तालुक्या प्रत्येक तालुक्यात 2, 3, 4 आसात. पयलीं जेन्ना पैंगीण आनी काणकोण अशे 2 मतदारसंघ आशिल्ले पळय तेन्ना म्हाका दिसता की आमचो चडांत 17 वर्सां आमचे आमदार जिखून आयले वासुबाई गांवकार. पैंगीण साकून आनीक हिवडच्यान आशिल्ले पळय तो आमचो संजय बांदेकर किंवा आमचो विजय पैखूट. त्या टायमार वासुबाई गांवकाराक विनिबिलिटी जर पळय जाल्यार ताचे स्वताचे ST बांदवांचे जे वोटींग आशिल्लें पळय इट वॉज हार्डली टचिंग टू 50% or 55% तेंचे वोटींग. आनीक आतां ताजे उपरांत जर पळय जाल्यार जेन्ना आमचे सद्याचे आमदार रमेश तवडकर ते 2 फावट ते जिखून आयले आतां म्हणजे आफ्टर डिलिमिटेशन ताजे जेन्ना नवे मतदारसंघ रचना जाली तेन्ना. सो ताजे उपरांत थंय जर पळयत न्ही जाल्यार ताका सादारण 40% वोट पडटा ST समाजाचे. म्हणजे काणकोणाक एक हें आसा की काणकोणाक खंयच्या जमातीचो उमेदवार जिखोवपाचो हें ना. बरो आसपाक जाय,
हम्म. सक्षम आसपाक जाय हय. मागीर तो खंयच्या हय, विशय पळय खत काय विजय पै खत. कोण नाशिल्लो खंयचेच सारस्वत समाजाचे फक्त 400 वोट आसात हम्म. पूण विजय पै खत बरो मनीस बरो कॅन्डिडेट हुशार मनीस काम करपाची क्षमता आसा हें पळोवन लोकांनी ताका वोट शेअर केलो तुमकां मुद्दम सांगता काणकोण म्युनिसिपालिटी 12,000 वोट आसा हम्म. त्या 12,000 वोटां भितर फक्त 10 वोट एसटी समाजाचे आसा हें सांगतो म्हज्या खातीर म्हणजे काणकोण हातूंत काणकोण म्युनिसिपालिटी का? म्युनिसिपालिटी भितर हा, 13 वार्ड आसात आता. हम्म. त्या 13 वार्डा भितर 12,000 वोटिंग आसा 12,000 वोटिंगा भितर फक्त 10 वोटिंग हम्म. एसटी समाजाची म्हणून मॅक्झिमम आमचे लोक जे आसात पळय म्युनिसिपालिटी एरियेचे दे आर वोटिंग हे आमचे कोण बीजेपी ओके. सो ते जर पळयत जाल्यार काणकोणा भितर बरो उमेदवार सक्षम उमेदवार हे पळोवनूच वोटिंग चलता हम्म. ते उरचें ह्या भावनेन ती मिटींग जाल्ली हम्म. आनी कोणाच्या अगेन्स्ट जावना आनीक एक रिझर्वेशन नासतना बसून थंय रमेश तवडकार 2दा जिखून आयला. आणि खरें ताचें अभिनंदन करपाक ताणें पयलीं सांगलें की गरज ना ते खरें प्लस पॉयंट की ताणें सांगलें की आमकां गरज ना रिजर्वेशन काणकोण काणकोण जायना गरज ना आशिल्ली गरजेन आनी जायना कारण 25% मत हें घेवन रिजर्वेशन करप हें जायना म्हाका सांगपाक जाता की तूं म्हणलें की विधानसभेक गोंयच्या विधानसभेक हें जें बील जें मांडलें पळय ते मांडपी कोण आशिल्लो एसटी रिजर्वेशन जाय म्हणून प्रायव्हेट मेंबर बील विजय सरदेसाय 24 एप्रिल 2023 ताणें मारलें हें बील कितें म्हणून की एसटी मेळच्यो हो दर्जो मेळचो म्हणून म्हणजे इतले आमी गोंयकार सेन्सिटिव्ह आसात म्हणटा की खंयच्याच मनशाचो खंयच्या पक्षाचो किंवा एखाद्या लोक तरेचो विरोध आसपाक शकता तू सारको आता समाज हे हाडून म्हाका सारको एक बरो मुद्द्याचेर हाडलो आनीक तो राजकारणाकय जे आसा सुवास हासलो ताजे सुवासाक कळपाक जाय हांव खंयच्या मुद्द्याचेर येता तो सद्याक एक हे आता की हो जरी तुमची सभा जाली काणकोण हो जर मुद्दो हाजो पयलीं जर कोण काडलो जाल्यार आमच्या अखिल गोमंतक क्षत्रीय मराठा समाजान हाणें मुखार हाडलो. सद्याक एक आरोप जाता की जे मतदारसंघ राखीव जावपाक शकतात तातूंत भितर एक मतदारसंघ आसा ताका रिप्रेझेंटेटिव्ह आमचो मराठा समाजाचो एक लिडर करता. सो हाका लागून ताजो रिजर्वेशन वतले ताका ते रिजर्व जाल्यार ताका जागो मेळचो ना. हाका लागून तुमच्या समाजान हो मुवमेंट सुरू केला असो आरोप जाता. सो हाजेर तुका कितें सांगपाक जाय? प्रश्नच येना हो तूं कोण सांगता कितें म्हणटा म्हाकाय खबर ना पूण अशें कोण प्रश्नच तुवें आयकनारे वारो जाता जेन्ना तुवें आयकना वारो जाता पंकज बाबान सांगलें जेन्ना पेपरार आयले अमके अमके जाता काणकोण जाता केपें जाता मागीर सांग्यार जाता आनी प्रिवळ जाता. केपें हांव प्रॉपर रावपी खबर आसा केपें हांव रावता आज जरी तरी मडगांव शिफ्ट जाल्या पासून हांव मागीर पयलीं साकून केप्याच आनी केप्यांक मेन हें आमचें. सो हाजेर कोणाचोच आमचे कोणी सांगून हें करून हें केलें ना. जेन्ना जालें हांव तुका सांगता जे कुशावती 3 डिस्ट्रिक्ट आसा आमचे नॉर्थ साउथ आनी कुशावती. नॉर्थाक आसा ते 19 असेंब्ली सेगमेंट आसा साउथाक तुगे 16 आनी कुशावतीक 5 आसा. जेन्ना अशें आयलें की कुशावती ह्या हेतूक 3 पांचापैकी 3 ऑलमोस्ट 75% हे जाले. सो एक मनाक साहजिक एक हें आता आमचे सगळे रिजर्व जाले जाल्यार मुखार आनी आमकां कांय ना सगळ्यांकच जे बहुजन समाज म्हाका म्हणून न्ही त्या दृश्टीन आमी मुखार जेन्ना आमचे कोर कमिटी आसा आमचे समाजाची जावं मागीर दुसऱ्या एडवायझरी कमिटी डिस्कशन केलें. सो आमी ठरयलें कितें रायट फ्रॉम काणकोण वी स्टार्ट आनी मागीर काणकोण जेन्ना आमी चिंतलें न्हू तेन्ना सगळ्या ह्या म्हाजे क्षत्रीय मराठा समाजा एकट्या हे न्ही जरी तरी आमी लीड घेतलें थिंग मिटींग घेवपाक पूण सगळे समाजा बरोबर जे उरले समाज तेंची कितें मत आसा तेंचें मत जाणून घेवपाचें तितूंतल्यान कशें मुखार वचपाचें हे मुखार बाबा हे सेन्सस हे जावचें की पळय कशें आसा आतां जर तर ते तेमकां दिवपाचें आसा 4-5 आतां दिवपाक शकता 5-6 खंयचीय पार्टी दिसता न्ही तांकां आतां दिवपाक जाता पूण जे सेन्सस करना आसतना डिलिमिटेशन करना आसा काही जे आमची इतर समाजा लोकांक खंय तरी ढावळून मुखार वचूंक सोदता मुखार हे सरकार हें करपाक सोदता हेजे खातीर आमी ती सगळ्याचें मत जाणून घेवपाचें सगळे समाजाचें. आनी म्हाका इतली उमेद दिसता की थंगा ऑलमोस्ट म्हाका 12 समाजा तरी 12 काय 13 एंटायर न चुकता स्टेजीर येवन आनी आपल्या पट्टीकेन उलयले सगळ्या एकच सूर आसलो कोण ओपोज करना आसलो ओन्ली थिंग की सेन्सस आनी डिलिमिटेशन तेजे पयल्यार प्रॉपर डाटा मेळटलो खंयच्या हेजे अन्याय खंयच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचेर अन्याय जावपा ना त्या कारणान.
सो हो मेन मोटिव्ह आहलो आणि कोणाचो तेतून कोण ना तू तो संघटन- कुशावतीचो मुद्दो काढला म्हणून तुका सांगता कुशावती जो डिस्ट्रिक्ट तिसरो केला तो ताकाच लागून केला कारण ह्या डिस्ट्रिक्टाक जे मतदारसंघ आसात जे तालुके आसात तातूंत भितर एसटी पॉप्युलेशन चड आसा होच मुद्दो धरून तो एक एसटीचोच डॉमिनेटेड आमचो जिल्लो म्हणून आमच्या कुशावतीचो स्थापना जाल्ली आसा सो हाजो अर्थ थंय एसटी पॉप्युलेशन चड आसा सो जर एसटी जिल्लो एसटी हाका लागून जर जिल्लो जाता थंय 3 मतदारसंघ एसटीक उरले हे स्वाभाविक जावपाचें न्ही कशें आसा तूं खंय कितें करता आसतना इक्वल रिप्रेझेंटेटिव्ह दिवपा जाय प्रेझेंटेशन दिवपा जाय सपोज नॉर्था आतां आमी 19 म्हणल्यार हांव म्हाजें कॅल्क्युलेशन सांगता 2 दिवपा जाता आसा एक सांताक्रूज आसा मागीर आसा कुमारजुंवे आसा कुमारजुंवे आसा सो सावथा तूं 1 दी कुशावती 1 दी 4 दिवपा न्ही हे करपा जाता सपोज नॉर्था तूं 2 दी जाल्यार 1 दी सावथा 2 दी ना तूं म्हणटा कितें हाका आमचे 19 थंय आसात तांकां चड थंय चड आसपाक जाय सावथाक आनी हांगा कमी आसात ताका लागून हांगा इक्विटेबल हे तुका डिस्ट्रिब्युशन जावपा जाय सो रिप्रेझेंटेशन जावपा जाय आतां हांणी सांगले त्या प्रमाणे आमी हांवें जेन्ना हांव केप्यां तालुक्या आसल्या हांवें 2 फावटी बीजेपी वोट मारून हाका प्रकाश आसतना निवडून हाडले आमी अशें कांय ना ते कोण मराठा समाज किंवा एसटी समाज एससी समाज हे कांयच ना आनी दुसरें म्हणटा जावपाक येवपाक जायना दुसरें म्हणटा केपेचेच सांगला हांव तुका थंय एसटीचे लोक आसतनाय त्या एसटी लोकांनी प्रकाश वेळपाक वोट मारनासतना बाबू कवळेकाराक वोट मारिल्लो आसा करेक्ट करेक्ट ते आसा सगळे ह्यो गोष्टी विचारांत घेतल्यो न्हू कोण कोणा अगेन्स्ट ना हे फक्त एक प्रॉपर जे कायद्याच्या कचाट्यान कशें उरतात तेतूंतल्यान गेले न्ही जाल्यार हांवें तुका स्टार्टिंगें सांगले त्या प्रमाणे सेन्सस करपाचे लेटेस्ट डिलिमिटेशन करपाचे खंयच्यो हेजे हेणी कितें सगळ्यांचे न्याय जातलो मागीर कोणाक उलोवपा बहुजन समाजाक उलोवपा म्हाका खंयच्या कॉन्स्टिट्युएन्सी कोणाक उलोवपा मेळपाना एक सगळ्यांक हेजे हे आता तुका पेडणेकार म्हणटात की हांगा एससीचे हेच ना लोकूच ना तरी आसतना रिप्रेझेंट एससी करता असो हे आसा एक म्हाका सांग ही मुद्दा हो घेवन हो तुमचो मुद्दो घेवन तुमी सीएमाक मेळ्ळे आता सीएम तुमच्याच समाजाचो तो एका हांव तातूंत समाज हाडना पूण तो गोंयचे आमचो स्टेट चीफ सो ताका वचून तुमी तुमचो हे दिलो हांव हो कित्याक लागून म्हणटा हे काय तातूंतय लोक हे राजकारण हाडटात की हे पळयात हे सगळे समाजाचे एकच समाज कोण तरी आपल्या समाजाच्या एक मनशाक वाचोवपाक लागून हे करता तूं म्हणटा तशें न्ही म्हणटा तुमकां सीएमान कितें दिलें आन्सर कितें दिलें किंवा कशें रिस्पॉन्स कितें आशिल्लो एक मुख्यमंत्री जाता तसो पयलीं खूब मुख्यमंत्री आमचो पर्रीकर आसलो मागीर दिगंबर कामत आसलो आतां प्रमोद सावंत आसा खंयचो मुख्यमंत्री जाता न्ही तो खंयचो एक समाजाचो खंयचो एकटो उरतलो तो देसाय उरो नायक उरो खंयच्या समाजाचो एकटोच उरतलो सो तो रिप्रेझेंट करता एंटायर गोवा स्टेट एंटायर लोकांचो तो सीएम म्हणून वता सो तेन्ना तेणी सगळ्यांक जस्टीस दिवप सगळे समाजा जस्टीस दिवप हेजे तेजे जेन्ना आमी घेवन गेले आमी ताका सांगले अशें आसा जे इतर समाजाचे आनी तूं प्रॉपर आमचे एकच जाल्ले मागणी सेन्सस करचे डिलिमिटेशन करचे आनी तुमी स्टार्ट करचे हेच आमी ताका सांगून येयला आनी हाजेर तुवें हे विचार करचो कित्याक मुखार अशें ना की आतां हे जाल्ला जाल्यार लोकांचो कलर दुसरे भशेन वचपाक शकता खूब लोकांचो कलर दुसरे भशेन वचपाक शकता सो त्या खातीर ते आमी जरी तरी बीजेपीचे किंवा काँग्रेस किंवा एमजीपी खंयच्या पार्टीचे नासले जाल्यार पसून कशें आसा जेन्ना सीएम म्हणून तेणें आमकां सांगलें आपूण हेजे विचार करतलो पळयतलो आपूण तेजेर तुमकां कन्वे करता अतलें बिसायड डेट तो ह्या मराठा समाजाचो किंवा तो ओबीसी समाजाचो तो भंडारी समाज वेन एनी वन सीट ऑन द चेअर ऑफ चीफ मिनिस्टर नो येस ना तूं सांगते सारकें पण हांव कितें सांगता एक परसेप्शन जे लोकां मदीं किंवा परसेप्शन तयार जाला किंवा परसेप्शन तयार केला हे कशें कळ्ळें तुका एक तर जालें आसपाक शकता तयार केलाय आसपाक शकता हांव ना म्हणना पूण अशें परसेप्शन सद्याक आसा परसेप्शन केन्ना लोक जेन्ना लोकांक म्हाका जें कितें खबर आसा हांव तेन्ना गेल तेन्ना ते तुकांय सांगलें सो बिसायड डेट इनडोर खूब येता हेराल्डाचे तशें कांय गोश्टी नासताय त्यो
तो जेन्ना थिंगा म्हणून बसता तेणी हांव पसून बसलो तूं पसून बसलो न्ही जाल्यार तुवें त्याच हेणी वचपाक जाय, सारकें. सगळ्यांक न्याय दिवपाक कारण हे करपाक जाय, ना जाल्यार ह्या समाजाचो म्हणून ह्या समाजा हेल्प करात, त्या समाजा हे जावपाक जायना, ह्या मताचोय हांव तितलोच आसा. पंकज आमचो समाज पंकज आसा. हे सगळे जर पळयतात म्हाका एक प्रश्न पडला की सेन्सस 2001 पर्सेंटेज 2011 आणि आरक्षण मेळटा 2026 किंवा 27. 2027 मदीं 2011 आसा, ताजो सेन्सस ओपन आसा 2001. हाजे फाटल्यान कितें हे कारस्थान आसा किंवा मुद्दम कोणाक मुखार काडपाक कोणाक फाटीं काडपाक अशें बी कितें आसा अशें दिसता तुका? ना तशी डाउट्स घेवपाक तातूंत काय ना. कित्याक सांगता वेल्यान तर हांव म्हणटा अशें की आतां 4 मतदारसंघ म्हणटा, हांव तरी म्हणटा की नवीन जर सेन्सस जायत न्ही तेंका खातीर 5 मेळपाक शकता, 6 मेळपाक शकता. ते बरें आहा तशें न्ही. आता सद्याक नवीन जाता कितें मेळटा जाता आता जे हो 2001 हे घेवन किंवा 2011 हे घेवन आनी हे जाता ते फाटल्यान कितें तरी एक वेगळेंच कारस्थान आसा. ना, वेगळे कारस्थान अशें वेल्यान तरी सुवाळा कितें दिसता? हांव एकच ओके, म्हणटा ओके. की म्हणजे मे बी तें रॉंग आसत, पण एक सेन्सिटिव्ह भावनीक नदरेन उलयता. आतां सद्याक विधानसभेक 4 एसटीचे आमदार आसात. समजा अशें जालें की रिजर्वेशन जालें जाल्यार चुकतलें. हांव तरी उलटी उलयतां की रिजर्वेशन जायनासतना तेंचे कमीत कमी 5 ना आतां तेच कितले ते जाता ते न्ही. म्हजो प्रश्न आसा की हांव तुका हे धाडलें कितें तें आमचें सेन्सस 2001 पर्सेंटेज 2011 आनी रिजर्वेशन मेळटा 2026. सो हे अशें जर पळयल्यार स्पेशली जर तूं जेन्ना कायदो केला तेन्ना लेटेस्ट सेन्सस म्हूण घालपाक मेळटाले करता आसतना, थंय सारकें मेन्शन केल्यार हा 2001 सेन्सस म्हणून. हाजे फाटल्यान कितें कारस्थान आसता दिसता म्हण तुका कितें दिसता? जेन्ना कायदो करता न्ही तेन्ना तो पार्लमेंटा जाले कडेन आसा, हय. सगळे ते एप्रूव्ड पार्लमेंटा केल्या म्हणटच निमाणे कडेन फीडबॅक हांगासाकून मेळटा ते. ताजेर येता. 2001 सेन्सस जाले, एसटी कितले लोक आसले? 0.04. ताका लागून म्हणटा तुका हांव हय. पर्सेंटेज कितली घेतल्या 2011 562 पर्सेंटेज घेतल्या 2011 1,49,000 जाले हा. एसटी. दॅट इज 10.21 to 10.23. सो आता कशें आसा, तूं आता 26 घेता न्ही तेन्ना एक लक्षात धरपाक डिलिमिटेशन 2011 सेन्सस जाले नंतर डिलिमिटेशन जालेच ना. व्हेरी इम्पॉर्टंट इशू. This is the most important thing. ताका लागून म्हजो सामको क्वेश्चन आसा. तूं आतां आन्सर दिवपाक शकतलो काय ताका खबर ना. सांग 2001 हे उतर थंय घालपा फाटल्यान कितें कारस्थान आसा काय म्हण तुका दिसता तुका? कारस्थान तो एक्चुअली बिल प्रोड्यूस जाल्ले इंट्रोड्यूस केल्ले गोवा आणि 2004 हाडले, पण मागीर उरून ते 2025 हें जाले. तेन्ना त्या 2004 हें केलें तेन्ना ते मे बी कन्सिडर्ड 2001 बिकॉज ऑफ लेटेस्ट तेन्ना 2004 म्हणल्यार ते 2001 हे करपाक शकता. दॅट मायट बी वन. सो आता आमची ही चर्चा आता आमी थांबोवपाच्या वेळार कडेन पावले आसात. एक तुमी मेळ्ळे आमच्या सीएमाक मेळ्ळे, ताज्या फाटल्यान एसटीचे 4 आमदार वचून आमचो दामू नायकाक मेळ्ळे, थंय आमच्या अमित शाहाक मेळ्ळे, ताजे बरोबर केंद्रीय मंत्री आशिल्लो, बाकीचेय आशिल्ले, आनी तांणी अशें सांगलां की खंयच्याय भशेन खंयच्याय परिस्थितीक 2027 एसटीक आरक्षण मेळटलें. म्हळ्यार बीजेपी सारको क्लियर आसा, आमी तांकां दितले. सो आतां तुमचे जे कोण आतां आरक्षण नाका, जे सगळे प्रोसेस कंप्लीट करून मागीर आरक्षण दिवचो अशें जे म्हणटात, तांचे स्टँड कितें आसतले? जाल्यार काय जायना जाल्यार? जर दिता म्हळ्यार ह्याच हाका तांकां आरक्षण दिवपाचें ठरता, तुमचो स्टँड म्हणल्यार जे कोण आतां आरक्षण हे सगळे प्रोसेस करात आनी मागीर आरक्षण दियात अशें म्हणटा, तांचो स्टँड कितें आसतलो? सो पळय, बेसिकली आता कशें आसा, हो जरी तरी आमी घेतलो हातीक, हो इश्यू आमी हातीक घेतलो न्ही जाल्यार पासून हे आता आमी काणकोण बहुजन समाज, आमी जे आमचे आसतले बहुजन समाजाच्या सगळ्या विचार करून जे लिगल एस्पेक्ट आसा
जे तेजेर आमी जरूर मुखार वचपाचो काही हें आसतलो, कल आसतलो. लिगल आस्पेक्ट हय. लिगल जो रेमेडी आसल्यार ते वतले. हय. हय. आणि सपोज ते आता करून ते आता पासून तेमी सेन्सस केले आणि डिलिमिटेशन केले 27 तेमी केले 4 दिन तांकां खंयच्या जे कायद्या बसता न्हू कॉन्स्टिट्युशना हे जाता न्ही जाल्यार आमचो तेजेर कांयच विरोध ना हे ना कळ्ळें तुका. पंकज आणि जर तो बगल दिन भायर गेले जाल्यार देर शूड बी नो. पंकज एकच तुका आतां लास्ट क्वेश्चन. असले जेन्ना कितें हे असतात एक कायद्यान करपाचे असतात कोर्टाक वचपाचे ना जाल्यार शक्ती दाखोवन लोकशक्ती दाखोवन करपाचे आसा म्हळ्यार आपले कितें पर्संटेज आसा. जर आता ह्या इलेक्शनाक जर तुम्ही म्हणटात ते आयकनासतना जर 4 ST मतदारसंघ हे केले आरक्षीत केले तुम्ही आनी कितें मुखार वेगळो कितें स्टँड घेतले कितें चिंतला कितें आसा. वेगळो स्टँड चिंतो ना पण चिंतपाक हरकत ना. म्हजो सारको तुका कळटा काय तूं म्हाका घुसपायत कळटा. बीजेपी विरोधी स्टँड घेतले ना बीजेपी विरोधी स्टँड असो येतो कारण कशें आसा संविधानान आमकां बीन तितलोच अधिकार दिल्लो आसा. हय तुजो अधिकार तुका अधिकार दिल्लो आसा. अधिकार दिल्लोच आसा. तुका अधिकार दिल्लो आसा. मागीर सद्याक जे सत्तेर सरकार आसा बीजेपी सरकार आसा तो तुगेलो अधिकार माननासतना तांकां जाय ते करता. ना. अशें जर जालें जाल्यार तुमचो स्टँड कितें आसतलो. ज्या तरेतल्यान सद्याक आमच्यो मिटिंग्स सुरू जातल्यो किंवा चलता पयली म्हाका विश्वास आसा सरकाराचेर की सरकार आमचे मागणी सुद्दां मान्य करतलो आणि त्या नदरेंतल्यान योग्य ते येता. जर म्हजो सामको तुका सामको पॉइंट ब्लँक क्वेश्चन आसा जर जालें ना जाल्यार कितें जातलें काय म्हण तुमी कितें करतले. मागीर देर आर वेरियस वेज टू फायट फॉर. वेगळो विचार जावपाक शकता. वेगळो विचार अवश्य जावंक शकता. शेवटी लोकशाही वेगळो विचार मेळपेक्षा ऑलमोस्ट 88% लोक हांव परत सांगता रिवोल्ट जातलो म्हणजे 88% लोक रिवोल्ट करतले. कारण गोंयाची हिस्ट्री तशी आसा. गोंयचो रिव्होल्युशन गोवा रिव्होल्युशन किंवा जन्मत कवच ते जर सगळं लोकांनी एकठांय येवन रस्त्यार धरून करून घेतला आणि तेच आमी आज जे कितें एन्जॉय करता पळय ते एन्जॉय करता. सो ह्या हाजेर आमी चर्चा थांबयतात. आमचे जे आयकुपी आसात तांकां एक हांव क्लॅरिफाय करपाक सोदता. फाटले खेपेक हांवें तेच म्हणलें फाटले जेन्ना ST जे 2 जाणांक आपोवन ST लिडराक आपोवन जेन्ना ह्या विशयाचेर चर्चा केल्ली तेन्नाय आमी हें म्हणलें की खंयच्याय एका पार्टेक ताजो कॅनवास करपाक किंवा ओपोज करपाक ही चर्चा आमची नाशिल्ली. म्हणजे लास्ट टायम केलें तेन्ना फकत तांचें म्हणणें कितें आसा हें लोकांक कळचें म्हणून तांकां आपयलें. आतांय बी ह्या आरक्षणाक विरोध करपाक किंवा खंयच्या एका समाजाक सपोर्ट करपाक किंवा एक खंयच्या समाजाक विरोध करपाक ही चर्चा ना. हे हांव आमचे पळोवपी आसा तांकां क्लियर करपाक सोदता. फकत वेगळो समाज म्हळ्यार तुमी म्हणटा अशें एक 12%चो म्हणणें कितें आसा तें आमी आयकून घेतलें. आतां 88%चें म्हणणें कितें आसा हें आयकून घेवचें आनी सगळे गोंयकाराक सगळे आमकां तें कळचें ह्याच उद्देशान ही आमी हांगा आज चर्चा केल्या. सो जे कोण पळोवपी आहात तांणी मनाक अशें हें धरचें न्ही की हे अमकेच कोणाक वाचोवपाक किंवा कोणाक त्रासाक घालपाक ही चर्चा जाला अशें धरचें न्ही इतलेंच म्हणटा. आनी ही चर्चा थांबयता एक हें जावचें की कितें जाता तें एक म्हणटा तें कोणाचेरूय अन्याय जायनासतना जर एक सुवर्ण मत येता आतां येवचो इतलेंच म्हणटा आनी हांव ही चर्चा थांबयता. पंकज देव बरें करूं. थँक्यू देव बरें करूं आनी आमचे सगळे पळोवपी आहात तांकां देव बरें करूं. पळयत रावात गोमंतक TV.